आम्ही आज गिरी आसा आणि हो आमच्या रामा गडेकर आमच्या आदलो सरपंच हेजो वॉर्ड आणि हो रोड जो आयज आमी घेतला हातीन काम करपाक लागून हो रोडाची सामको डिमांड आसलो लोकांचो। आतां आमी सांगता त्या प्रमाणे कितली वर्सांच डेकेड हो रोड वायडनिंग मातसो जावपाक जाय, कित्याक हांगासरल्यान जो ट्युरिस्ट येता आमकां जो ट्युरिस्ट एंटर जाता गोंयांत आणि तो ट्युरिस्ट GPS घालून पळय जेन्ना कलंगूट टायप करता तेन्ना हो रोड प्रामुख्यान सारको ते GPSचेर दाखयता आणि फूल एंटायर ट्रॅफिक जो कलंगूटाक वयता, ट्युरिस्ट जे कलंगूट वयता दे फ्लाय ऑन दीस रोड। तर हो रोड खूब नॅरो आसा, तुमी पळयता कंजेस्टेड आसलो आणि रस्तो सामको एकदम बेकार कंडिशन आसलो। म्हाका लक्षात आसा जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट चालू आसतना आमी हांगासर रिपेर वर्क चालू केल्लो, तेन्ना कोणी एलिगेशन घातलेलें कोड ऑफ कंडक्ट चालू आसतना आमदार येवन थंयसर रस्त्याची पाहणी करता म्हणून। पण बेजिकली आमी वॉट आय एम ट्रायंग टू डू इज एम्फसिस रस्त्या लोकांक जे जाय गरज ही मूलभूत सुविधा आणि हेचो चड फायदो म्हाका दिसना आमकां जातलो कसो, म्हणजे आमच्या लोकांक जाता। आमच्या लोकांक फक्त हेची सुविधा जातली कितें की दे वील हॅव वायड रोड्स, देर वील बी नो ट्रॅफिक कंजेशन्स। बेजिकली दीस वील हेल्प द ट्युरिस्ट सर्कीट आणि जे ट्युरिजमाक कलंगूट कांदोलीम सारक्या एरियान लोक वयतात तांकां म्हाका दिसता ह्या रस्त्याचो चड फायदो जातलो। ताका लागून हांगासर ज्या लोकांनी आमकां हो वायडनींग करपाक जे लँड ओनर्स आसा हांगासरले भाडकार आसा ते लँड ओनर्सांनी आमकां हो सपोर्ट केला, ताका लागून हांव सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा। आमची पंचायत, आमचो वॉर्ड मेंबर आदलो सरपंच रामा, आमचो डेप्युटी सरपंच सानी, बाबाजी, कल्पेश, सगळे मेंबर्स आमचे जे प्रेजेंट आसा हांगासर ते सगळ्यांनी हांगासर म्हाका सहकार्य केल्या बद्दल हांव तांचे देव बरें करूं म्हणटा। बेजिकली आमी रस्ते करता पळय, आमचे एलिगेशन आसा रस्ते करता, मातशे रोड मातशे वायडनिंग करता, इट इज नॉट फॉर माय पर्सनल बेनिफीट और पर्सनल गेन, इट इज फॉर द गुड ऑफ द locals here and also the people who visit Goa. They should feel that they are going towards a tourism circuit and this road has to be developed with good excellence. That road will last for many years, will not get spoiled. Contractor हांव तेच म्हणटा, आमी वी आर नॉट इनटू आदले जे जाताले पळय कमिशनां दवर हें दवर तें दवर आमी तितून वचना। Give us good quality road and that is what we are looking at. We are supervising, पंचायती supervising, I am supervising, आमी पर्सनल रोडार रावन पळयता कशा तरेचें काम चल्लां पळय तें आनी आय एश्योर की हे रोड जे जाता वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द रोड्स। आमचे ट्युरिजम सर्कीट जे रोड जातले रिसंटली वीच स्टँडर्ड सिमेंटेड रोड ऑफ गुड क्वालिटी गोंयान आनी खंयसरूच ना, विल बी कंस्ट्रक्टेड इन सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी। 40-45 वर्सांचो रोड हो ग्रीन पार्क टी मटन शॉप पयशेशान जाता तितको रस्तो फास्ट केला, इतको फास्ट रस्तो केला आमकां सगळ्या लोकांक विचारून सामको रस्तो केला, 5 मीटर 7 मीटर केल्लो, कोणाक त्रास दिवना, कोणाक कांय दिवना, बरे भाशेन सामको ट्युरिजम रोड सामको जाला हो मेन रोड। कालांगूट वचांक रोड, अंजुना वचांक रोड, वाकाटर वचांक रोड, कालांगूट बागा वचांक रोड, शिकेरी वचांक होच मेन रोड आहा। इतक्यान ट्रॉफिक जाम जाय सामकी, एकामेका गाडयो लागात, खंयचे माडाक लागात, कितें आनी कितें जाय खंयचे घराक दुडकाक लागात, मातसो लोकांनी सगळ्यांनी सगळे लोक जावन मातसो रोड वाडयलो आनी 5 ते 7 मीटर केला।